कश्ट म्हळ्यार कश्ट कश्ट आसात की ना. बसल्यार उठोवंक कश्ट, उठल्यार बसोवंक कश्ट. थोड्यांक पावस आयल्यार कश्ट, वत पडल्यार कश्ट. मिसाक आयल्यार शर्माव आयकोनचें व्हडलें कश्ट. आनी घरा गेल्यार घरची किरकिरी आयकोंक ही कश्ट. कालें केल्यार कश्ट, कितें केल्यार कश्ट. बळकाचे थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत आमी हर एकली कश्ट सोंसता आनी हें आमच्या जिवितांत सदांचें जालां. कश्ट येतात आनी ते फाटीं वेतात. हर एकलो मनीस तो जिवीत तो जियेत आसतना एक वा आनी एक रितीचें तो कश्ट तो सोंसता. आनी हाका लागून आमच्यांनी जायते फावटी कश्ट आनी जिवीत तें विंगड करूंक जायना. जर एक तूं सुशेगाद जिवीत तूं जियोंक आशेताय, एक समाधानाचें जिवीत तूं जियोंक आशेताय, पयलें जावन तुवें कश्ट काडूंक आसा आनी उपरांत एक सुशेगाद समाधानाचें जिवीत तुवें जियोंक आसा. तकल्याक आमी घेवचें तर घरांत आमी पळया आमचीं भुरग्यांक कश्ट आसात की ना. हर एकल्या भुरग्यांक कश्ट आसा. शिक्षण तोडलें कश्ट जालां भुरग्यांक. आतांच्या भुरग्यांक सकाळीं तीं इस्कॉलाक वेतात, सांजेर ट्युशनाक वेतात आनी उपरांत रातभर ते शिकतात. एक फावटी शिकतात, दोन फावटी ती शिकतात, तीन फावटी ती शिकतात. थोडीं शिकून शिकून उत्तीर्ण जातात, पूण थोड्यांक शिकयलें मांड्याक वचना. थोडीं पास जस्ट पास जाल्यार थोडीं फेल जातात. आनी हाका लागून घरा आवय बापाय कितें करतात, सामा गुज्यो दितात आनी गुजी ती आयकतात. हें जावन आसा कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक आसचे ते कश्ट. आनी आवय बापायक तांचेच म्हणले कश्ट आसात. आपल्या भुरग्यान बऱ्या फुडाराक पावचें, आपल्या भुरग्यांनी बरें जिवीत जोडयचें. आपणांनी शिकल्यारय वणना, शिकनातल्यारय वणना, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन बरो फुडार जोडयचें म्हणलें तें सोपान ज्यारी जाता म्हणसर तीं कश्ट काडटात. वय की न्हय. आवय बापाय हर एकली तीं कश्ट काडटात. आनी आतांच्या काळार भुरग्यांक वागोवचेंच एक व्हडलें कश्ट जालां. कुटुंबांत वडिलां आसात, प्रायवंत आसात, तांकांय जायती कश्ट आसात. पिडा एक व्हडले कश्ट जालात. तुमी ह्या दक्तेरासाचीन वसा, ह्या दक्तेरासाचीन वसा, हेणे तेणे ती नाचतात, सगळो गांव ती भोंवतात आनी उपरांत अर्दो जीव थंयसरच वेता. खंय गेल्यार पिडा गूण जायना, वखदांय लागनात. ही जावन आसात आमच्या वडिलांची कश्ट. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी भोगचे कश्ट. मोगाचेनो, आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, येया मुजे सशीन, तुमी सर्व कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दितलो. केन्ना आमकां कश्ट येतात आमी दक्तेरासाचीन वेता आनी त्या दक्तेराक आमकां कश्टांतलें सर्व कश्टांतलें आमकां वयर काडूंक जायना. आमच्या कश्टांच्या वेळार आमी लॉयरासाचीन वेता आनी त्या लॉयराक आमच्या सर्व कश्टांतलें वयर काडूंक जायना. जेन्ना आमकां कश्ट येतात आमी कावन्सिलरासाचीन वेता आनी त्या कावन्सिलराक आमच्या सर्व कश्टांतलें वयर काडूंक जायना. विपर्यास कितें गे म्हळ्यार ज्या मनशाक आमच्या कश्टांतलें काडूंक आमकां जायना त्या मनशा लागीं आमी वेता. जर त्या मनशाक आमकां कश्टांतलें काडूंक जाता त्या मनशा लागीं आमी वचना. आमच्या जिवितांत एकलो मनीस आसा आनी त्या मनशान आमकां सर कश्टांतलें आमकां तो राखून व्हरता आनी तो मनीस जावन आसा जेजू क्रिस्त. मोगाचेनो, आयच्या वांजेलांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें बरी, जेजू आम्हा सर्वांक एक मोगाचें वर्तें आपोवणें दिता. कसलें तें? येया मुजे सरशीं तुमी समेस्त, जो कोण कश्टांत आसतली, जो कोण आपल्या जिवितांत कश्टाची वोची वयताली, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. आनी जेजूचें हें मोगाचें आपोवणें आमी सांगता घेवन हाच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या तर इसाया प्रवादी आपल्या परजेक एक बरवोसो जाता. जेन्ना इस्रायल परजा आपल्या अविधेयपणाक लागून देवाच्या कुशे प्रमाणे कुशे विरोध ती वेतात, ती बाबिलोनाच्या बंदडेंत ती सांपडटात. आनी असल्या ह्या बंदडेंत आसतना तांकां जायते कश्ट येतात आनी तवळ इसाया प्रवादी तांकां एक बरवोसो जाता. तुमकां एक सोडवणदार येतलो आनी तो तुमकां जिवंत करतलो.
ताच्या जिवंतपणांतय तुमकां एक बरवसो मेळटलो म्हणून इजाया प्रवादियाच्या पयल्या वाचपांत तो सांगता. आनी ह्या इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्ली ही उतरां जेजूतय संपूर्ण जातात. मुगाचेनो सांपावलू रोमागारांक बरयल्या आपल्या पत्रांत 8वो अध्याय आमी वाचल्यार ह्या अध्यायांत सांपावलू म्हणटा, आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना 2 तरांची वजी काणून आमी भोंवता. पयलें जावन संवसारी वजी आनी दुसरें जावन आत्मीक वजी. जेन्ना आमी संवसारी वजी आमी वयता तेन्ना आमकां तसली वजी चिरडून आनी दामून धरतात. आनी जेन्ना आमी आत्मीक वजी वयता तेन्ना आमचें जिवीत समाधानाचें जाता आनी कुरपेचें जावंक पावता. मुगाचेनो आमच्या सालत्या जिवितांत जायतीं जडायाची वजी आसात आनी अशें आमचें जिवीत सगळें चिड्डून धरलें बरी जालां, दामून धरलें बरें जालां. जावंक पुरो पिडेक लागून, जावंक पुरो प्रायेक लागून, जावंक पुरो जबाबदारेक लागून अशें आमचें सगळें जिवीत कश्टांचें जालां. आनी आज जेजू आमकां म्हणटा, म्हजे साशीन तुमी येया, हांव तुमकां विशेव दितां. एक वर्तो विशेव जेजू आज आमकां दिता. आनी जेजून आमकां दिवचो हो विशेव खंयसर मेळटा. पयलें जावन मागणें. जेन्ना आमच्या जिवितांत मागण्याक आमी पयलो जागो दिता, आमच्या कुटुंबांत मागण्याक आमी पयलो जागो दिता, थवळ जेजू आमचें सवें आसता. जायते फावटी आमी कश्ट येता आसतना कितें करता, पयले परी आमी आमचे इश्टा मंत्रागाडे आमचे कश्ट आमी वांटून घेता आनी तांचे तावन आमकां कितें मेळटा, थोडे फावटी आमकां समाधान मेळटा, आमकां बुजोवण्याची उतरां मेळटात. आनी तशेंच जेन्ना आमी मागण्यांत जेजू थंय आमचो वेळ आमी करसिता, जे कितें कश्ट आमचे थंय आसात, जे कितें पिडा शिडा आमचे थंय आसा, जेजू खातीर जेजू थंय आमी करसिता, खंडीत जावन जेजू आमचे संगी चड आनी चड लागीं जाता आनी ताचो विशेव आमकां तो दिता. आनी दुसरें जावन मिसाचें बलिदान. जायते फावटी आमी मिसाक वेता, आयताराचे मिसाक वेता, हप्त्याभर आमी मिसाक वेता आनी व्हड्या संख्यान आज ब्रेस्ताराचे बाळका जेजू खातीर तुमी हांगासर तुमी आयल्यात. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आमकां राखून रावता. कित्याक पासत जेजून आमकां राखून रावता, आपणाची ती देणी दिवच्या खातीर, आपणाची कुरपा आमचे थंय ताणें दिवच्या खातीर. आनी जेजून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां दिवचें तें खरें समाधान, खरो अणभव आमी करूंक जाय, खरो विशेव आमी जोडूंक जाय आनी तो विशेव आमी हेरांक आमी आमचे थंय हेरांतय आमी वांटूंक जाय. तर मगाचेनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या बोवऱ्यांच्या सर पिडेस्तांक, जावंक पुरो आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्याच वाठारांत, समाजेंत आसच्या सव पिडेस्तां खातीर, आमच्याच भाव भयणी खातीर आमी मागया. तो जेजू क्रिस्त शांतीचो सागर जावन दितांचें समाधान, विशेव आनी आदार. तर ही सर कुरपा, ही सर बेसावां आयच्या ह्या नोवेना वेळार, मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.